गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. पळयात खबरो विस्तारान. खणीच्या विशया वयल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान परतून आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचेर उतरांचे फार पेटयल्यात. गोंयच्यो खणी बंद पडपाक जबाबदार कोण आसत जाल्यार तो दिगंबर कामत, प्रमोद सावंत म्हणटा. 2007 ते 2012 मजगती खणींच्या लिजाचे नूतनीकरण कित्याक करूंक ना असो प्रस्नय ताणें विचारलो. दोनूच लिजांक कित्याक रिन्यूवल दिले, उरलेली 88 लिजां कोणी सांगिल्ली रिन्यूवल करूं नाका म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विचारता. ही समस्या आमचेर येवंक नाशिल्ली. हर तरेन पयल्या दिसाच्यान हांव प्रयत्न करता, जावं तो सुप्रीम कोर्टान जावं तो केंद्र सरकारा कडेन हर तरेन मायनिंग सुरू जावचें हो म्हाजो सातत्यान प्रश्न आसा. बट 7 ते 12 ह्या काळात जर त्यांनी मायनिंग लिजांक दोनूच लिजांक कित्याक रिन्यूवल दिले? उरलेली 88 लिजां जी आशिल्ली कोणी सांगिल्ली रिन्यूवल करूं नाका म्हणून. अरे ती लिजां जर रिन्यूवल केल्ली ज्यो आयज मायनीच्यो समस्या सांगता त्यो मायनीच्यो समस्या आयज जावच्यो नाशिल्ल्यो. म्हणून तर हांव सांगता पूर्णतः जबाबदार कोण आसा जाल्यार दिगंबर कामत आसा. अरे त्या टेलिकॉम पॉलिसीचेर उलयतात, भुरग्यांक कनेक्टिविटी ना ह्या विशयाचेर उलयतात, म्हाका दोश दितात. अरे 2009 जेन्ना पॉलिसी सायन करताले तेन्ना ती पॉलिसी जी आशिल्ली ही फक्त 400 पुरतीची कनेक्टिविटी कित्याक दवरली? हर स्कुलान कनेक्टिविटी दिवपाची आशिल्ली. 150 वयल्यान 250 जर हाडलो आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा त्याच कंपनीक अजूनही दिले. 20 कोटी रुपया आमकां अजूनही फारीक करचे पडटा. दिगंबर कामत, दयानंद नार्वेकर आणि सुनील ढवळीकर हाका जबाबदार आसा. ताच्या कॅबिनेटांतले डिसिजन तेंच्यांनी घेतला. 250 कोटी फारीक केल्या उपरांत एखादे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमकां आयटी पॉलिसी खातीर जाय पडटा, जे आमी केबल घातलेले आसा त्या परतूय त्याच कंपनी कडेन दवरता. हाच्या फाटल्यान काळें बरें ना. आनी हे सांगताले आझाद मैदानाचेर बसून ढवळीकर सांगतलो आमी दिवंक शकता. अरे कांयच ना. आमी उदक जेन्ना फ्री दिलें तेन्ना कितें सांगपाक गेल्लो? ना हांवेनूच ठरयिल्लें तें म्हणून. अरे गेली 20 वर्सां पीडब्ल्यूडी तुज्या कडेन आसा, कित्याक जालें ना 20 लोकांक उदक फुकट दिवपाक? आमकां खबर आसा. हांव अभिनंदन करता बाब दीपक पावसकर आणि त्याच्या पीडब्ल्यूडी ताणें ज्या पद्दतीन सांगलां आमकां खात्री आसा 60% लोकांक गोंयांतल्या लोकांक उदकाचे पयशे फारीक करचे पडटना. आमी 16,000 लिटर उदक जे आसा हे पर मंथ लोकांक फुकट दिवपाचो संकल्प केला. आमी म्हणटा की प्युरिफाईड वॉटर आणि हर घर नल से जल हे लोकांक दिवपी गोंय सरकार हे देशातले पयले सरकार आसतलें जे फुकट उदक लोकांक दितलें. अशा पद्दतीचें हे सरकार आसा. त्या खातीर मित्रांनो हांवें पळयल्या की आयज दिसभर भोंवता आसतना लोकांच्यो समस्या त्यो कितें? अरे माझे घर आसा, माझ्या घराची जागा माझ्या नावार जावना अजून. तो म्हणटा माझी 2 जनरेशन जाली तरी माझे घर माझ्या नावार जावना. 1 and 14 अदर रायट्सान आसा. हांव जर घर लोन घेवपाक गेलो आसत तर म्हाका कोण लोन दिना. पण त्या सरकारा खातीर हांवें स्किमीक फॉर्म भरला, बट त्या सरकाराची स्कीम म्हाका मेळना कारण म्हाका सरकाराचीच एनओसी लागता. जवळपास 1 लाख लोकांची घरां जी आसा ती सरकारी जमनीन आसा. हांव भायल्या लोकांचे इल्ल्यांची सांगना, हांव मूळ गोंयकारांची सांगता. 1971 ज्यांचो सर्वे जाल्लो ते 1 लाख लोक आयजूय बी अदर रायट्स कॉलमान तेंचें नाव लागला. ते बाबडे अजूनही बी वाट पळयता. माझी 2 जनरेशन मुक्त गोंय मुक्त जावन जालें तरी 3रे जनरेशनान सुद्दां केन्ना तरी त्या घरातली जमीन म्हाज्या नांवार जातली काय कितें? म्हाका विचार आसा, म्हाका चिंता आसा त्या म्हाज्या मूळ गोंयकाराची. तो काल्या भागात रावता आसतलो, तो कुळ्या रावता आसतलो, तो स्वयंपूर्ण गोंय येवजणेचेरूय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान भाष्य केलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान काल सावड्डे मतदारसंघाची भोंवडी केली. ह्या वेळार थळावो आमदार आणि भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकार तांचे सयत आसले. ते भायर राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार, आदले आमदार गणेश गांवकार, ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार, दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकार, धारबांदोडे जिल्लो पंचायत वांगडी सुधा गांवकार, धारबांदोडेच्यो सरपंच स्वाती तिळवे, दक्षिण गोंयचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी अजित पंचवाडकार हाजीर आशिल्ले. आणि इतकेच न्ही, हांवें म्हटलां स्वयंपूर्ण करपाक जाय. अरे आमी गेली 60 वर्सां पळयता गोंय इल्लें दुसऱ्या राज्यांचेर डिपेंडंट जायत चल्लेलें आसा. दुधा खातीर आसतले, भाजये खातीर आसतले, फळां खातीर आसतले, फुलां खातीर आसतले. अरे आमचो दसरो आनी दिवाळी तो कितें शेजारांतल्यान येयल्ल्या राज्याच्या रोजाचेर जातलो? आमी ते करूंक शकना. अरे आमच्या गांवांत आमच्या कडेन ताकद आसा, आमच्या कडेन शेतकऱ्या कडेन फर्टायल सॉयल आसा. कित्याक आमी स्वयंपूर्ण जावपाक शकना? म्हणून तर मागीर एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, डेरी आसतलें, फिशिकल्चर आसतलें, आमकां जे जाय जे कोट्यांनी रुपया दिसाक भायर वयता. हांव पर डेचे सांगता, पर डेचे कोट्यांनी रुपया आमी भायल्या राज्यांत दिता. ते जर माझ्या भावा आणि भयणीक मेळ्ळें, कोण तरी नुस्तेकार आसतलो, भाजयेकार आसतलो, फुलकार आसतलो, ताज्या पर्यंत कित्याक वयचें न्ही? ताज्या पर्यंत आमी कित्याक दिवचें न्ही? तो प्रयत्न कोणी करपाक जाय? स्थानिक लिडरांनी करपाक जाय. जे पंचायतीन सरपंच पंच आसता हांचें तें काम आसा. आणि त्याच बरोबर इतकेच न्ही तर माझे म्हणणे स्किल्ड मॅनपॉवर
हांव जेन्ना उलयता तेन्ना फक्त एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हाजेरूच उलयना. अरे आयज जर स्किल आमकां मॅनपॉवर लागता आसत म्हणजे IT पासून IIT पासून IT पर्यंत किंवा आमच्या एखाद्या भुरग्याक जर IIT करता तो आसत जाल्यार दुसरो भुरगो IT करता आसत हाका सुद्धा स्किल मॅनपॉवर जी तयार करता ह्याय पद्धतीचे मॉडल करियर सेंटर आमच्या सरकारात तयार केला आणि तेकाच लागून गोंय स्वयंपूर्ण करता आसतना स्किल मॅनपॉवरच्या बाबतीतूय आसतले एग्रीकल्चरच्या बाबतीतूय आसतले हे सगळें करपाक आत्ताची सुरवात जाल्या आणि म्हाका नक्की खात्री आसा फाटल्या 2 ऑक्टोबर 2020 हेका आमी सुरवात केली आणि 2 ऑक्टोबर 21 आमी पुराय करता. बट इतक्यान जावचें ना कारण गेली 60 वर्सांची गजाल आसा तेका जर पुराय जातले आसत जाल्यार निदान आनीक 5 वर्सां लागतली. आत्ता खंय तरी आमी टार्गेट 20-30% टार्गेट पुराय करपाक पावल्या. आणि हांव जेन्ना पळयता हांव जेन्ना रिव्ह्यू घेता दर म्हयन्याक हांव जेन्ना म्हाज्या स्वयंपूर्ण मित्र आनी सरपंचा कडेन उलयता अरे केदो उत्साह आसा. बाणावले सारकेल्या पंचायती सुद्धा ते म्हाका सांगता तो आमी CM आमी म्हणटा ते आमी आमचे तळे खोदलें. अरे हो उत्साह लोकां मदीं पळोवपाक मेळटा. अशा पद्धतीचे कितलेशेच म्हजे मित्र कितलेशेच म्हजे स्वयंपूर्ण सरपंच आसतले पंच आसतले हेका उत्साह आयला गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक लागला. म्हाका खात्री आसा मान्य मोदीजींची प्रेरणा घेवन आमी गोंय स्वयंपूर्ण करपाक शकतले. बट साथ जाय ती तुमची साथ जाय तो तुमचो. या 60व्या वर्सा मुक्तीचे मनयता आसतना म्हाका खात्री आसा की अजूनही फुडल्या 5 वर्सांक कारण हांवें विविध प्रश्न हाताळले विविध प्रश्न पळयले. म्हाका विरोधकांनी म्हजेर कितली टिका केली म्हाका परवा ना. म्हाज्या गोंयच्या लोकां खातीर म्हाका टिका सहन करपाची म्हाका संवय जाल्ली आसा. अरे जायते जाण सांगता तो दिगंबर कामत मायनिंगेच्या विशयाचेर दिगंबर कामत उलयतलो. अरे 2007 ते 12 पर्यंत मायनिंग कोणी बंद उडयलें कोणी सांगिल्ली लिजा रिन्यूवल करूं नाका म्हणून. जर लिजा रिन्यूवल केली. चंद्रकांत बानेकाराच्या खून प्रकरणातलो मुखेल आरोपी जयपुरी गोस्वामी हांकां न्यायालयान 5 दिसांच्या पुलीस कस्टडी दिवपाचो आदेश दिला. काल क्रायम ब्रांचीच्या मजतीन चंद्रकांत बानेकाराच्या खून प्रकरणात अहमदाबाद गुजरातातल्या जयपुरी गोस्वामी या मुखेल आरोप्याक पेडणे पुलिसांनी धरलो. मोपा वाठारांतल्या रानांत 2 जुलयाक एक्टिवा स्कूटरी सयत बानेकाराची कूड सापडिल्ली. कुडीचेर साबार जखमो आसल्यो. बानेकारान एकल्याक स्कूटरीचे लिफ्ट दिल्याचे पुरावे CCTV फुटेजीत मेळ्ळे. ताचो मोबायल त्या मनशान फारायल्लो. ऑगस्ट 2021 तो चोरेक गेल्लो मोबायल ट्रेस जालो. ते उपरांत पुलिसांनी टीम तयार केली आनी क्रायम ब्रांचीच्या मदतीन आरोपी जयपुरी गोस्वामीक अहमदाबाद गुजरातांतल्यान उखल्लो. गोवा 365 ब्युरो. कोरोना दुयेंतींचो आंकडो उणो जायत आसलो तरी फाटल्या 2 दिसां सावन हो परतून वाडपाक लागला. ताका लागून हुस्को वाडला. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो वाडला. शुक्रारा कोरोनाचे 120 नवे दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 114 जाण बरे जाले. हाचे पयलीं 83 दुयेंती मेळिल्ले जाल्यार 59 जाण बरे जाल्ले. नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2.7% आसा. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो वाडून 906 पावलो. बिरेस्तारा उपरांत शुक्रारा लेगीत 2 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. कोरोनान मरण आयिल्ल्यांचो एकूण आंकडो 3182 पावलो. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 97.64% आसा. देशभर दर वर्सा 5 कोटी रक्ताच्या बाटल्यांची गरज आसता. 250 कोटी बाटल्यो उपलब्ध असतात. देखून 250 कोटी रक्ताच्या बाटल्यांचो उणाव दिसून येता. देखून चडांत चड लोकांनी रक्तदान करपाक मुखार येवचें लसीकरण अधिकारी दोतोर राजेंद्र बोरकारान आवाहन केलें. एकाद्र्याक वांटोवपा खातीर तुमकां दोतोरच जावपाक जाय अशें ना. रक्तदानाच्या माध्यमांतल्यान लेगीत तुमी दुसऱ्याचो जीव वांटोवपाक शकतात अशें ताचें म्हणणें. उंडीर बांदोड्या परमळ कलाकारांचो स्वयंसेवी संस्थेन रक्तदान शिबीर घडोवन हाडलें. ह्या वेळार दोतोर बोरकार उलयतालो. इतल्यो सगळ्यो डेव्हलपमेंट्स जाल्यो की आतां खंयची गजाल आमच्यांनी तयार करूं येता पूण आजून पर्यंत ब्लड तयार करपाची फॅक्टरी जावना. जे दीस ब्लड सो जे दीस ब्लड तयार करपाची फॅक्टरी जातली तेन्ना मागीर ब्लड डोनेशन थांबयलें जाता. मागीर फॅक्टरीन तेन्ना ब्लड मेळटलें. म्हणून तो पर्यंत हे मनशांनीच कोणी तरी डोनेट करचें पडटलें. when we speak about donation it is voluntary म्हणजे स्वयंस्फूर्तीन येवन ते डोनेट करप. एज जशें आमकां येता म्हायती की कितले आसा तर तेणी सांगलें की 40 कन्फर्म्ड आसा. इफ इट रियली हॅपन्स सो देन आय बी एक्स्ट्रीमली हॅपी. पूण येद्याशा कोणी वयल्या गांवांत जर 40 डोनर्स जर कन्फर्म्ड आसा बिकॉज स्वताची बायल किंवा स्वताचो घोव किंवा स्वताची बापूय आवय सुद्दां जर दुयेंत पडत लोकांचो एकूच प्रश्न आसता की खंय ब्लड मेळचें न्ही काय म्हणून. इन द सेन्स दे डोंट वॉन्ट टू गिव दे डोंट वॉन्ट टू डोनेट ब्लड दिवप दिसता. सो दीस इज अ मीथ.
जशें डॉक्टरांनी सांगलें की 3 ते 4 म्हयन्या भितर वी कॅन रिन्यू डोनेट म्हणजे ते सगळे रिप्लेनिश जाल्लें आसता. फॉर दॅट मॅटर एक 24 ते 48 वरां भितर आमी जे ब्लड दिलां तेजी वॉल्यूम परती तयार जाता आमचे मदीं. फक्त 350 ml ऑफ 5 to 6 लिटर्स ऑफ ब्लड फक्त 350 ml ब्लड आमी काडटात. मातसो ताका बसोवन दवरतात, च्या दितात, कॉफी दितात, म्हणजे ताका मातसो घट करतात एंड देन यू कॅन गो बॅक टू वर्क ऑल्सो. सो इट इज व्हेरी सेफ प्रोसिजर. परत एकदा दोतोरान सांगलें खंयचे पांच दुयेंस आमी चॅक करतात. इट हॅज बेनिफीट टू द रेसिपियंट म्हणजे जाका मेळटा ताका फायदो आसा पूण डोनराकूय फायदो आसा. सो वेन यू गीव यू टेक ऑल्सो. असो बिजनेस आनी सर्च करून खंय ना. तूं दिताय बी आनी तुका मेळटलें. दिलें तेन्ना अशें वचपाचें. पूण हियर इन दीस केस डोनेशन तुम्ही दिलें की तुमकां मेळटाय बी. बेसिकली एक्झॅक्टली जें हांव सांगूंक सोदतालो एखाद्याचें जर आयुश्य वाचोवपाचें आसलें जाल्यार दोतोरूच जावपाची गरज ना. बाय डोनेटिंग ब्लड ऑल्सो यू कॅन सेव समबडीज लायफ. हिरो म्हणटात ताका. अँड यू विल बी सरप्रायज टू नो की भारतांत म्हणजे आमचे जवळ एक 36 करोड लोक जेन्ना आसात तेन्ना आमची रिक्वायरमेंट दर वर्साक जवळ जवळ 5 करोड वाटल्यो. 5 करोड पिंट्स आमकां ब्लड जाय आमची रिक्वायरमेंट. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतल्या रस्त्यांचो धूप जाला. हालींच ह्या रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग जाल्लें पूण पयल्याच पावसान हो रस्तो व्हांवन गेला. आतां रस्त्यार साबार जाग्यार उदकांची कोणां जावन रावल्यात. लोकांनी कंत्राटदाराक केल्ल्या कामाची तिडक उक्तायल्या आनी ताचे कडल्यान ह्या कामाचे पयशे वसूल करून घेवपाचें थळाव्यांनी मागलां. हो जो आसा हो कुंकळे इंडस्ट्रियल स्टेटीचो रोड. आज तुम्ही आमच्या फाटल्यान पळयतात ह्या इंडस्ट्रियल स्टेटीचो रोड आसा. ह्या रोडाचेर सध्या बोटी चलोवपाचो वेळ येयले कडेन आसा. कित्याक हो जो रोड आसा कितलेशे कोट्यान रुपया खर्चून हे रोड केल्लो. आनीक हो एक पावस येवचे पयलींच अजुनूय पावस कितलो आसा. एक पावस येवचे पयलीं हो रोडाच्या तुमी फाटल्यान पळयात. ह्या रोडा वयल्यान मोटरसायकल ह्या गाडी वचपाची सारकी दिश्ट पडटा जाल्यार तुमी पळयात. वचपाक जातलें काय कितें काय ती गाडी थंयच खोणा पडून उरतली. जो जर 1 फूट सुमार हांगा खोण पडले कडेन आसा. जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा हेजेर इन्क्वायरी जावची, हेजेर कारवाय जावची म्हूण हांगचे जे नागरीक आसात ह्या तुगेले सिनियर सिटीजन आसात ते मागतात. फक्त आमचे पयशे जे आसात हे हांगा वगडायले वतात आनी हितून जे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट जे आसा कॉर्पोरेशन हे हांगा लक्ष मातशें सुद्दां घालना. खंय तरी हेणी लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक हे जे कोट्यान रुपये जे ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक दितात ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक दीत तेंचे फक्त पयशे दिले वयर लेपोड काडलो गेलो इतलेंच जाता आनी तेचेर कांयच इन्क्वायरी जायना. आज जे सिनियर सिटीजन आसा ते म्हणटात की हे जे कॉन्ट्रॅक्टर जे कोण पळय हांगा वॉटमिक्स घातले कडेन आसा तेंचे कडच्यान पयशे रिकवर करपा जाय आनी तांकां ब्लॅक लिस्टांत घालपा जाय. आनी हे जो पर्यंत करना तो पर्यंत बाकीची जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात तांकां भंय पडपाना. एटलिस्ट जो कॉन्ट्रॅक्ट घेता तेजी खंय तरी एक शुअरिटी उरपा जाय. की तांकां सुचोवणी करपाक की तुमी जे पळय टेंडराचेर पळय जे पयशे खर्च करतात हे हाजो पुरेपूर बदलो जनतेकूय मेळूंकूच जाय. तेन्ना जालना जर जाय जाल्यार हे कित्याक जालें हाजेर तांकां फायन दिवपाक जाय चुकीचें जालें जाल्यार. पूण तशें तुमी करतात काय म्हाका कांय खबर ना. तरी सुद्दां म्हाका सरकारा कडेन मागणी आसा की ह्या खात्याक तुमी ह्यो अशें करपा खातीर अशी चवकशी करपा खातीर जो कोण पळय चुकीचो आसा जो कोण पळय दोशी कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका शेवटी फायन घालपा खातीर हें कितें तें जावपाकूच जाय करपाक जाय. जाल्यार तुमी पळयात आनी तुमी न्याय करात. हें फोट सांगता जाल्यार हांव तुमच्या मुखार हें दिश्टी पडटा हांगा कितें जाल्लो म्हणटा तें. म्हणजे नागरिकाच्या पयशाक कांयच वालोर ना काय कितें असो एक प्रश्न म्हाका निर्माण जाता. आज हो सारको रोड पिड्ड्यार जाला. पिड्ड्यार जाला म्हणून हांगा रोड आसा काय ना होच पयलो प्रश्न आसा. आनी जर तो आसो जर जायत जाल्यार तो रस्त्याचेर त्या पळय चलपाचें ना, गाडी चलोवपाची ना, स्कुटरी चलोवपाची ना. म्हण कोट्यान रुपये बेश्टे फुकट गेले. अक्षरशः सरकारचे पैसे म्हणचे पेक्षा आमचे नागरिकाचे पैसे ही औद्योगिक जे पळय खातें आसा जे पळय ज्याच्या हाताक पळय जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ती अक्षरशः नागरिकाचे पैसे उदकान उडयले. हाजे खंय तरी एक्शन जावपा जाय. ऑफकोर्स खंय तरी ताचेर एक्शन जावपाक जाय. दोशी कॉन्ट्रॅक्टर पळय जो कोण आसा ताचेर हे दिवपाकूच जाय.
ताका एक तर काळे ब्लॅकलिस्टाक घालपाक जाय सरकारान, जर प्रत्येक फावटीक जर अशें जाता जाल्यार. आनी प्रत्येक फावटीक म्हाका एक दिसता हे इंडस्ट्रियल इस्टेट पळय जे इंडस्ट्रियल खातें पळय जे पळय आसा औद्योगीक इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, ते म्हाका कितें करता म्हणजे म्हाका कांयच खबर ना. आपण बाबा हे कोणाक तरी जबाबदार आसा, सरकाराक जबाबदार आसा, तर प्रत्येक नागरिकाक सुद्धा आपण जबाबदार आसा. हाजे भान सुद्धा ते दवरून आसा चलता है राम भरोसे सब कुछ, हे अशें जावपाक जायना न्ही. गोवा 360 खातीर कुंकळ्ळी इंडस्ट्री साकून रमेश नायक रावत. जाणी आपली लायव्ह सर्टिफिकेट दिवंक ना तांणी ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखे आदी NRI ऑफिसांत वचून दिवची. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान खलाशांक उलो मारला. भूमिपुत्र हे नांव आलेमावाक आवडिल्ले दिसना. सरकारान भूमिपुत्र बदला खानदान अशें म्हणचें. ह्या उतराकच 100 वर्सां जावन गेली, चर्चिल म्हणटा. लायव्ह सर्टिफिकेटी भेटोवंक नाशिल्ल्यान 800 खलाशांचें मानधन सरकारान आडावन दवरलां. ह्या म्हयन्याचे 25 तारखे आदी खलाशी भावांनी ती दिली जाल्यार तांकां वेळार मानधन मेळटलें. आपूण ते विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां, चर्चिलान सांगलें. तारोड्या श्रीसांव करपी तारोड्या आमी खुशा पडीचे पासून काम केलें. तारोड्याची डिफिकल्टी कितली म्हाका सारको खबर आसता. तेन्ना तेमकां एक संपलेल्या पारिकारान स्कीम केलो आहली 500 रुपया एक्स्ट्रा. ती स्कीम फकत 5 वर्सां केल्ली आनी फुडल्या दिसांनी हे पॅन्डेमिका लागून ती स्कीम थोडे तांकां मेळोना. सो हांव चीफ मिनिस्टर एप्रोच जाल्लो तें घेवन. आज तेंगेले ती 3 म्हयन्याची पयशे सारके तयार आहाय तेन्ना दिवपाक. हाल दिवपाक जाय, पट दिवपाक जाय. पूण एक प्रश्न जाला. हांवें सकाळीं त्या फ्रँकाक फोन केल्लो, तुमगेलो पयली 800 सिमेंटां गेली तेंगेली सर्टिफिकेट लायफ सर्टिफिकेट मेळना. तेंगा सर्टिफिकेट आसता न्हू, सर्टिफिकेट मेळना. ती लायफ सर्टिफिकेट जेन्ना ती मेळना त्या प्रमाणे तेमी ती आज पासून ते पयशे 3 म्हयन्याचे दिलो आहाय ते घायल ना. सो पर फ्रँकान आमी स्टेटमेंट दिलो. म्हाका फ्रँक जालो ते कितें जालें आमगे स्किमीचें. सो हांव गेल्लो काल. तेमी हांवें तेका सांगिल्लें तुमी ते म्हणूंक लागले आयज तर ते आमी घायतले बँकांत रेडी आहाय पयशे, स्टेट बँकान रेडी आहाय ते पयशे. पूण डी म्हणून कमेंट जाल्ले जाल्यार जे पळय कोणाचे लायफ सर्टिफिकेट नाय तेंकां ते पयशे मेळचे. 800 लोकांचे लायफ सर्टिफिकेट जावन येयले नाय, घरांनी आहाय. सो हांवें तेका मागलां आनीक एक थोडे दीस दी म्हणून 25 तारीख पासून ह्या म्हयन्याचे. सो हांव मागता सगळे सिमेंटा कडेन जे कोणें लायफ सर्टिफिकेट दिल ना ती मातसो व्हरून दिवची. कित्याक फ्रेक म्हणून थोडे सिमेंट आमगेले आज हो समाज सोडून गेला. कितले आहाय ती ताका सारखे तो म्हणटा वत आपल्याक दिलो आहाय ते आपण दिल्या. थोडे म्हणटा कोणाक आमदारांक दिलो आहाय आनी हुच्यान दिलो आहाय म्हणटालो. सो हांव मागता जे सगळ्यो तेमी दिवच्यो, नाजाल्यार कितें जातलें 25 तारखे तरी तेमी कॉमेस काली हे पळय कोण दिलो ना तेंकां ते मेळचे नाय पयशे. सो ते 1 म्हयन्या वयतले आनी उपरांत दिले जाल्यार 25 तारीख उपरांत दिल्यार तेंकां दुसऱ्या म्हयन्या मेळटले, तेंकां तिसऱ्या म्हयन्या मेळटले. टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांक फुकट मीटर दितले अशें सरकारान हाचे आदीं सांगिल्लें. सरकाराक तांचो विसर पडला. आपूण ह्या विशयाचेरय मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां, चर्चिल म्हणटा. ते भायर तो शेकवाल्यांचे अडचणींचेर उलयलो. पळयात. टॅक्सी जे पळय आमगे टुरिस्ट टॅक्सी आहाय, गोंयची टॅक्सी आहाय, टुरिस्ट टॅक्सी पळय तेका सोंपलेले चीफ मिनिस्टरान सांगलें फ्री मिटर दिवपाक. आनी ह्यावूय चीफ मिनिस्टरान उतर दिल्लें डॉक्टर प्रमोद सावंतान. हांवें तेका विचारलें तूं उतर दिलो तेन्ना उतर ना म्हणना. म्हाका तेणें काल सांगिलां हे 15 दिसांनी दवर आपूण तेंगेली मिटींग आपयता आनी तेमकां ते मिटराचें आपूण थारायता दिवपाक. 15 दिसांनी तेणें मिटींग आपयता म्हळ्यार आनी तेगेलो फ्री मिटर दिवपाक थारायता म्हणून सांगलो. आनी तिसरो पॉयंट जेन्ना हांव फाटीं शेकवाल्यांगेर गेलो न्हू त्या दिसाक तो आसना. ते कोण एक सामके फ्रेंड मेलो आनीक तो मेळना. पूण हांवें तेंगेले उलयलां तेन्ना कितें आसता लास्ट इयर
हे पॅन्डेमिका लागून शेतवाले सारखे त्रासान पडले. थिंगा शेत चलूं ना, जितले वर्सां दिसपेस कितें ते सारके रिणां पडल्या. सो तेका लागून हांवें कितें म्हणलें तेका हे फावटी फी सारकी उणी करपाची, मिनिमम घेवपाची दिसती. कित्याक ह्या वर्सा कितें जाता तें सांगूंक जायना. जर तर देवान तरी आमकां तिसरी फेस ते थर्ड फेस पळया पॅन्डेमिकाची, ती तरी आमगे तरी सारकी देवान नाच केली जाल्यार सवणा साहेबान तरी नाच केली जाल्यार ट्युरिजम हें बरें चलपाक शकता. कोणाच्यान सांगपाचें ना हांव देवा बरा जातलें. सो तेका लागून हांवें सांगिल्लें तेंकां की ही फी सारकी उणी करा म्हणून. तेका लागून वय तेजी फी पळय जाता ती घेवपाक जायना. लास्ट टायम तेका उणी केल्ली तेणी, ह्या वर्सा सारकी उणी करपाची, कित्याक कांय दिसच ना. खानदान आसात ते भुमिपुत्र अशें नवें समीकरणय चर्चिलान केलें. भुमिपुत्र म्हणपाची गरज ना अशें ताणें एका प्रश्नाक जाप दितना सांगलें. आयकात चर्चिलाक. परमीट कॅन्सल करूंक जाय आमी सांगिल्लें तुका, तेका परमीट मेळटली तेका. कित्याक आतां आज आनी थोड्यांक परमीट मेळटले रे. तुज्यान भूमिपुत्र ना म्हणत रे, भूमिपुत्र म्हणतो तो भूमिपुत्र तुज्यान कॅन्सल करपाक जाता. कितें ते रागान केलो आहा, ते केला ते मागीर भूमिपुत्र चेंज करता म्हणटा 80 वर्स म्हणटा पयलींचे 80 साकून आसता भूमिपुत्र म्हणटा आतां. ब्रदर आमकां तें नांव नाका. भूमिपुत्र म्हणटा आनी सगळ्यांचे भूमिपुत्र तेजे तें पडी ना पडी कांदान आहा ते भूमिपुत्र. कांदान म्हणून जाणलो, कांदान म्हणून जाणलो. कांदान KANDAN 600 वर्सां जाली, 600 वर्सां जाली. कांदान त्या कुत्राक 100 वर्सां जाली. कांदान पळय आहा ते भूमिपुत्र. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. फुडल्या 5 वर्सां भितर तांबडी सुर्लाचें महादेव मंदिर आनी तेच बरोबर साकोड्डेचें सप्तपाल मंदिर संवसारीक पर्यटन स्थळ करतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. व्हरपेडस्तांक मजत दिवपाचे आनी विविध विकास कामांचो आरंभ करपा खातीर साकोड्डेचे कार्यावळींत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. तांबडी सुर्लाचें महादेवाचें देवूळ पर्यटकां खातीर एक मुखेल आकर्शण जावन रावलां. संवसारांतले जायते लोक हें देवूळ पळोवपाक सोदतात. देखून हें देवूळ एक संवसारीक पर्यटन स्थळ करपाचो सरकार यत्न करतले, मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. तांबडे सुर्लातले जे देवूळ आसा जे जगाचेर फेमस आसा, आयजूय बी जगाचेर आसले ह्या जगाच्या नकाशाचेर आसले ह्या महादेवाचे तांबडे सुर्लाचे आमचे देवूळ पळोवपा खातीर कितलेशेच लोक आकृश्ट आसा, येवपाक सोदता. बट त्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी थंय करपाक पावले ना. बट निश्चित रित्या सांगता फुडल्या 5 वर्सांच्या भितर साकोर्ड्याचे सतपाल आसतले किंवा तांबडे सुर्लाचे देवूळ आसतले हे टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणून डेव्हलप जातले. ती संद तुम्ही परत एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक दिवची. पर्यटन उपक्रमांक उर्बा दिवपा खातीर सरकार गांवगिऱ्या वाठारांतल्या सोबीत सुंदर स्थळांचो सोद घेतले. पर्यटन उपक्रमा खातीर मुळाव्या सुविधांच्या विकासाची गरज आसा. पर्यटन उपक्रम सुवातांनी उत्पन्नाचे स्रोत लेगीत मेळोवन दितले, मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. आतापर्यंत आम्ही पहिले की ह्या भागात फक्त मायनिंग ऍक्टिव्हिटीज आसतल्यो, टुरिजम ऍक्टिव्हिटी ह्या भागात पुराय नासतल्यो. खरें म्हटल्यार नैसर्गिक संपत्ती देवाचे देणे आमच्या खातीर खूप मोठ्या प्रमाणात आसा. पण ज्या पद्दतीन ते एक्सप्लोर करपाक जाय, ज्या पद्दतीन ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, ते इन्फ्रास्ट्रक्चर कदाचित वेगवेगळ्या कारणां खातीर आसतलें. हांव अशें म्हणना सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक पावलें ना. पण हांव सगळ्या साकोर्डे वासियाकारां कडेन ग्रामीण भागातल्या लोकां कडेन मागता तुमी आमकां संद दियात. गोवा 365 खातीर साकोड्डेच्यान कृष्णा नायक. भारतात फाटल्या 24 वरांत 34,457 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाली, जाल्यार 357 जाणांक मरण आयलें. फाटल्या 24 वरां भितर 36,347 जाण कोरोनांतल्यान बरे जाल्यात. हाका लागून एक्टीव केशी वट्ट 151 दिसांनी कमी जाल्यात. नवे केशी परस बरे जावपी लोकांचो आंकडो चड आसल्यान एक्टीव केशींचो आंकडो 3,63,605 पावला. एकूण केशींचे तुळेन एक्टीव केशी फकत 1.12% आसात. एक्टीव केशी मार्चा सावन देंवत आसात. गोंयांत फुडले 5 दीस वातावरण सुकेंच उरतलें. हवामानाची खात्या कडल्यान कांय विशेष शिटकावणी ना.
हवामान खात्याचो अदमास. जाल्यार अरबी दर्यांत वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारें व्हांवतलें. वाऱ्याचो नेट 60 किलोमिटरां मेरेन वचूं शकता. देखून नुस्तेकारांनी 21 ते 24 ऑगस्ट मेरेन खोल दर्यांत वचचें न्ही, हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.